नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबावणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कामचुकारपणा करपी म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलाच्या 3 कर्मचाऱ्यांक भलायकी मंत्र्यान केले निलंबीत. कामात हयगाय करपी कर्मचाऱ्यांचेरूय काडलो फोग. पणजे सांतिने शीतल हॉटेल आशिल्ली बेकायदेशीर इमारत केली मातये भरवण. बेकायदेशीर इमारत आड गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ली बातमी. इंटरनेट केबल ऑपरेटरांकूय हायकोर्टाचो धपको. लायटीच्या खांब्या वयल्या बेकायदेशीर केबल कापपाच्या कारवायेक स्थगिती दिवपाक न्हयकार. मांद्रे जाणटे बायलेचेर गाडी घालून मारपी दिल्लीकाराक थळाव्यांचो घेराव. आरोपीक पुलीस खाजगी गाडयेंतल्यान व्हरतना थळाव्यांनी आडयली गाडी. आणि आता खबरो विस्तारात. कामचुकारपणा करपी म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलाच्या 3 कर्मचाऱ्यांक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन निलंबीत केले. विश्वजितान सोमारा दनपारा अचकीत आजिलो हॉस्पिटलांत वचून पळोवणी केली. पळयात पुराय बातमी. म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत एम्ब्युलन्सीचे कर्मचारी वेळार येनात म्हूण थळावो आमदार जोशुआन भलायकी मंत्र्याक कागाळ केल्ली. ह्या कागाळीची दखल घेवन भलायकी मंत्र्यान सोमारा म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलाची अचकीत पळोवणी केली. कामचुकारपणा करपी एम्ब्युलन्सीचे इंचार्ज तशेंच 2 ड्रायव्हरांक सेवेंतल्यान निलंबीत केले. तशेंच कामात हयगय करपी कर्मचाऱ्याचेर बरोच फोग काडलो. पळयात. म्हाका सांग तुजे कडेन रेकॉर्ड आहा मेमो कितले दिल्या ते तुका मेमरी नासतली तुका सस्पेंड करता आयज. ओके एका सस्पेन्शन ऑर्डर म्हाका आयज जाय. तूं 2 मिनटां भितर म्हाका सांगता नांवां काय तुका फुडले 2 वर्सां सस्पेन्शनाचेर दवरूं दिता नांवां. नांव दी न्हय रे. कोणाक दिल्ले मेमो मागीर म्हाका सांग कितले ड्रायव्हराक मॅक्झिमम मेमो दिल्या. कितले मेमो दिल्या. कितले चड मेमो कोणाक गावल्या. कोणाक गावल्या कितले मेमो. मागीर कार्डियक पेशंट बी येता आनी तेन्ना एम्ब्युलन्स मोडून रस्ते वयल्यान भायर काडटा सारकी गोश्ट तूं पळयता तांकां. हे 2 जाणांक सस्पेंड कर आनी हांगा रिपोर्ट करूं नाका. हांकां रिपोर्ट आनी खंय तरी करूंक जाय नाल्यार हेड ऑफिसान बी हाडूं नाका तांकां. हे 2 जाण गुरुदास पेडणेकर, सुबोध नायक, यशवंत गांवठणकर तिगांक सस्पेंड कर. चल तूं आयचे न्ही गरज आनी आयक हरलेकर कोणाचोय प्रेशर येवन दी म्हाका विचार म्हणून. हॉस्पिटलांत सगळे सोयी सुविधा आमी उपलब्ध करून आमी दिल्ले आसा. हांवें परत हांवें सांगलें सर देशाचे प्रधानमंत्रीचे वेगवेगळे स्किमच्या माध्यमांतल्यान आमकां जायते इक्विपमेंट आमकां गावल्या आमच्या हॉस्पिटलांत. आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे विकास आनी विचारधारा की आमी लोकांची सुरक्षा म्हणटा आनी सुरक्षा कवच म्हणटा दॅट वे थ्रू हेल्थ केअर वी हॅव टू गिव इट टू द सिटिझन्स. आनी हे सुरक्षा कवच हे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री जे इनिशिएटीव घेतल्या तेंची विचारधारा ते थंय बसून तेंचे इम्प्लिमेंटेशन ते करता आनी मॉनिटर करता आनी आमच्या सारक्या लोकांनी ते बऱ्यापैकी इम्प्लिमेंट करून मॉनिटर करपाची गरज आसा. एम्ब्युलन्स सर्विसीस आमकां जे शॉर्टफॉल आहा तो प्रोसेस चालू आहा आनी म्हाज्या मता प्रमाणे आमी 108च्या माध्यमांतल्यानूच आमी हर्स वॅन आनी एम्ब्युलन्सीस चलोवपाची गरज आहा. कारण आमचे कडेन आमी पळयता की आमचो जो स्टाफ आसल्या मागीर तेजेन ऑक्सिजन सारकें आहा काय तेजेन सगळे फेसिलिटीज आहा काय ना काय त्या दिसा गाडी गरज पडटा तेन्ना तो ड्रायव्हर नासता. आयज विचार करा की कार्डियक पेशंटाक जेन्ना गरज पडली गाडी हे गाडीच खंय तरी करून डॅमेज करून मागीर सांगता की आपण एकटो कॅज्युअल लिव्हर वयता. 3 जाणांक हांवें सस्पेंड केले. एक म्हणजे ओवरऑल जो इंचार्ज आहा
आनी 2 ड्रायव्हर हांवें सस्पेंड केला आनी सस्पेंड जावपाची शक्यता हांवें ऑलरेडी तांकां जितके मेमो दिल्या आमी आयज ते मेमो हांवें जे चवकशी फायल घेवन म्हाजे कडेन धाडा आमचे मॅडिकल सुपरिटेंडंटान म्हाका इनपुट्स दिल्या आनी वयर कितें पळयलां की आमचे मेट्रनाक आमी कांय गोश्टी आमी पयर 1-2 राज्यान ते मंडे ट्युजडे वेनसडे म्हणून ते बेडशीट्स आनी हे सगळे केलं ते हांगा बी आमी वी आर ट्रायंग टू इम्प्लिमेंट तिजो रिक्वायरमेंट आहा स्टाफाची शॉर्टफॉल आसा ते स्टाफाचे रिक्वायरमेंट आमी ते एसेस करून मेडिकल सुपरिटेंडंट आमी डॉक्टराक सांगलेले आसा की आमकां ते इनपूट दी म्हणून ते आदाराचेर आमी बाकीचे गोश्टी करूं शकतात. त्याच बरोबर जायते आमचे बेसमेंटान कांय प्रायवेट एम्ब्युलन्सीस आयज वेगळ्या तरेचे वेपार आनी धंदो चलयता ते बंद जावंक जाय आनी म्हणून हांवें तांकां सांगलां स्ट्रिक्टली म्हाका फक्त नंबर धाडून दिया मागीर हांव पुलिसेक हांव स्वता आमच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान आमी कंप्लेन करतले असले गोश्टी ह्या हॉस्पिटलान घडल्या आनी हे बाकीचे गोश्टी आमचे आसा चालू आहा. कांय गोश्टी हांवें पळयल्या बेसमेंटार पासून सगळे कडेन हांवें लक्ष दिल्या कांय गोश्टी आमकां जाग्यार हाडपाक जाय जाग्यार एक करपाक जाय म्हणून आमी पळयता कशें कितें आमी सिटी स्कॅन मशीन मोडला गेले 7 म्हयने 1 आनी 2 म्हयने न्हू म्हणून हांव आयल्लो तेज्या खातीर सरकाराक आमी आतां ताबडतोब नोट घालून आमकां नवें सिटी स्कॅन मशीन एटलीस्ट हेजे एक्सचेंजान आमकां दुसरें आमी घालूं शकता. स्नेहा होसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजे सांतिनेज शीतल हॉटेल आशिल्ली ती बेकायदेशीर इमारत मातये भरवण केली. स्मार्ट सिटी तशेंच येरादारी खातीर आडखळ आशिल्ल्या ह्या इमारतीची गोमंतक टीव्हीन कितलेशेच फावट बातमी उजवाडाक हाडिल्ली. निमणे उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा वयल्यान ही इमारत मातये भरवण केली. पणजे सांतिनेज शीतल हॉटेल आशिल्ली ती बेकायदेशीर इमारत मातये भरवण केली. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पणजेंतली व्हड व्हड झाडां मारप तशेंच रस्ते रुंद करपा खातीर मदीं येवपी सांतिनेजचे कांय खुरीस लेगीत हालयल्ले. मात शीतल हॉटेल आशिल्ली ही इमारत स्मार्ट सिटीच्या कामाक आडमेळ आसतनाय हाचेर कारवाय कित्याक जायना हाच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा काय अशी बातमी सगळ्यांत आदी गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ली. पणजेचो आदलो महापौर उदय मडकयकारान लेगीत ह्या इमारती वयल्यान प्रश्न उपस्थित केल्ले. येरादारी खातीर आडखळ आसतना लेगीत ह्या इमारतीक कोण हात घालपाक सोदिनाशिल्लो. निमणे उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा वयल्यान ही इमारत मातये भरवण केली. सध्या आमी आसा ती म्हटल्यार सांतिनेज जे शीतल हॉटेल आशिल्लें थंयसर आसा आनी आतां जर पळयलें जाल्यार तें शीतल हॉटेल आमकां हांगासर दिश्टी पडना. कारण म्हटल्यार फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हांगासर 2 इल्लिगल स्ट्रक्चर आमकां हांगासर दिश्टी पडटालीं ती आतां खंय तरी डॅमोलिश केलेली आसा. कारण म्हटल्यार फाटले कितलेशे वर्सांच जालीं हांगासर ही इल्लिगल स्ट्रक्चर जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटाली. आतां खंय तरी ही जी इल्लिगल स्ट्रक्चर जी आसा ती डॅमोलिश जाल्लेली आसा आनी आतां हांगासर एक सर्कल येवपाचो आसा स्मार्ट सिटी अंतर्गत जंक्शन म्हणटा तें येवपाचें आसा. आनी जर आतां आमी पळयली जाल्यार ही इल्लिगल 2 स्ट्रक्चर म्हणल्यार एक स्ट्रक्चर जें आशिल्लें तें तांच्यांनी पयलीं मोडलें आनी दुसरें म्हटल्यार शीतल जें हॉटेल आशिल्लें तें सुद्दां खंय तरी तांच्यांनी आतां मोडिल्लें आमकां दिश्टी पडटा. कारण म्हटल्यार ती इल्लिगल आशिल्ल्या कारणान हांगासर ही स्ट्रक्चर जी आसा ती डेमोलिश केलेली आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आतां स्मार्ट सिटी अंतर्गत हांगासर जंक्शन एक येवपाचें आसा आनी हे जे रस्ते आतां आमी पळयतात की स्मार्ट सिटी अंतर्गत जातात तेच प्रमाणे आतां हांगासर एक सर्कल येवन जंक्शन जावपाचें आसा हांगासर. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वे. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वीज खात्याची लायटीच्या खांब्यावयले बेकायदेशीर केबल कातरपाची कारवाय चालू आसा. ह्या कारवाये आड इंटरनेट केबल ऑपरेटर स्थगिती खातीर हायकोर्टात गेल्ले. मात हायकोर्टाचो ह्या कारवायेक स्थगिती दिवपाक न्हयकार. वीज खात्याक कारवाये खातीर ग्रीन सिग्नल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण वीज खात्यान पुराय गोंयांतले लायटीच्या खांब्यावयले बेकायदेशीर इंटरनेट आनी टीव्ही केबल कापपाची मोहीम हातात घेतल्या. हे कारवाये आड पयलीं टीव्ही केबल ऑपरेटर हायकोर्टात गेल्ले. मात कोर्टान थाकाय दिवपाक न्हयकार दिल्लो. सोमारा इंटरनेट केबल ऑपरेटरांच्या याचिकेचेर निवाडो दितना वीज खात्याचे कारवायेक स्थगिती दिवपाक कोर्टान न्हयकार दिलो. वीज खात्याक कारवाये खातीर ग्रीन सिग्नल. तो सिनियर लॉयर एक्स जज ऑफ कलकत्ता हायकोर्ट मिस्टर तपन सेन म्हणून हाडलो आनी हांगा गोंयांक लागून न्याय कामात हाडल्यो आनी आमचो एजी आनी दीप शिरोडकर हाडलो. ताणें आमचेर बेजिकली स्टे आतां केबल कटिंगाचेर स्टे घालपाचें म्हणून हें केल्लें आनी सो दे वॉन्टेड टू आर्ग्यू. सो ताणें जजान ताका सांगलें तूं आपूण स्टे दिना म्हणून तूं आर्ग्यू कर नाल्यार डेट घे म्हणून एक पूण स्टेटस को हे रिजेक्टेड द स्टे एंड स्टेटस को आनी 18 मार्चाक मॅटर दवरलें तांकां एमेंडूय करपाक.
पूण आतां कितें आसा पळय तेका आमकां ते बंचीन बिंचीन ते क्लियर करपाकूच जाय न्ही वॉट एवर आनी तांकां ऑर्डरी हांवें पास केल्या तांणी ते पयशे भरले सो तांणी ते पयशे भरपाक जाय आनी कितें उपाय जाल्यार काडपाक जाता मागीर तांकां पूण ते सगळे आमचे ओल्ड पोलार नवे पोलार सगळे मागीर त्रास जाता सो वी आर फॉलोईंग द प्रोसिजर आमी प्रोसिजर सगळो फॉलो केला तांणी ते कॉस्ट करपाक नोटीस केले कांय जावं ना आनी आतां आमी ते सगळे क्लियर करपाची हें केलां असं पण ते मॅटर सबज्युडिस असं म्हणतात सबज्युडिस आसा म्हणूनच आज सांगलें सबज्युडिसार घेवन स्टे घेवंक जाय न्ही म्हणजे कोर्टान वचून घातले की तुवें कांय करप ना तुम्ही गेले कित्याक आमी कट करता म्हणून तुम्ही गेल्ले न्ही तुमी थंयच्यान स्टे हाडूंक जाय नाल्यार इंजंक्शन हाडूंक जाय दॅट इज वॉट बट आमी लिगल ओपिनियन आमकां दिला की वी कॅन कट वॉटेवर पण सध्या आता सर पळोवपाक गेले जाल्यार आता म्हणून तुम्ही ताणें आर्ग्यू ते स्टे आनी हाकाच लागून आर्ग्यू करतालो ताका आर्ग्यू ताणें करूंक ना न्ही आर्ग्यू ओके मग कित्याक आर्ग्यू करूं करपाचें न्ही आर्ग्यू कितें म्हणटा तुम्ही ते पेनल्टी घातलेली कोणी तरी भरपाक कोण पेनल्टी बिनल्टी काय भरूंक ना आनी कोणें लायसन्स फी सुद्दां फारीक करूंक ना फॉर्माची बिल फी सुद्दां फारीक करूंक ना मागीर एक्शन घेतलो आता सेक्शन दिला मरे तांकां दिला मरे तांकां 3.5 कोटी आनी कितले चालू आहा थोड्यांक डिपेंड अपॉन व्हडल्या तांकां दिल्या आनी पेनल्टी घातल्या ताणें लायसन्स फी 5 वर्सांची भरूंक जाय प्लस कंपन्सेशन कितें कितें प्रॉब्लम केला तांचे भरपाक जाय आनी सेपरेट पेनल्टी घातल्या काडूंक ना म्हणून आज पर्यंत माहिती अजून भरूंक ना अजून कांयच भरूंक आनी ताका 15 दीस दिले आनी ना जाल्यार आमी ते लँड रेव्हेन्यू कोडा प्रमाणे ते हें करता न्ही तांचे कडल्यान तांचे घालचें आनी रिव्यू काडचें पडटा सगळे सुशेगाद आनी ते पयशे भरनासतना चलप आनी ती कंपनी आपली न्हय दुसरी कंपनी काडप एकटो तर आहा तो आपल्या नांवार कांयच करना तर सगळे अशे टेक करून दवरला ताणें आनी कोणाक उलोवपाक हाडटा तो दुसरे कंपनीज केल्ल्या मनशाक तांचे आमी वी आर टेकिंग इट सिरियसली तांकांय आमी विचारपाचें आयच्यान तुमची सारकी परत एक्शन स्टार्ट जातली म्हणटा आजच्यान स्टार्ट जावपूच जाय जातलीच 100% वी आर टेकिंग क्लियरिंग थोडे तर आमकां करचेच पडटा बिकॉज हायकोर्टान तांकां दिले न्ही आमी तांकां दिले सगळे करपाक ते पयशेय भरना ते हेय काडना कशें जातलें ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुळावो कॅन्सर उपचार दिवपी गोंय हे पयले राज्य जावन आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. कॅन्सराचे नमुने चांचणे खातीर अमेरिकेत धाडटले आनी 1 सप्तका उपरांत ते परत मेळटले. कॅन्सर दुयेंतीं खातीर हे फुकट आसतले. खरें म्हटल्यार गोंय भायर उपचारा खातीर हे 3 ते 4 लाख रुपया तांकां खर्च करचो पडटा. पूण गोंयांत सरकारान ही सेवा फुकट दिल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आणि त्याचबरोबर आरोग्य सेवा गोंया राज्यात ह्या तरेचे असलेले सेवा ह्या तरेचे एक रोबस्ट मेकॅनिझम गोंया राज्यात आम्ही तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आम्ही चालू केला. दुसरी गोष्ट फाउंडेशन 1 म्हणून टेस्ट आहा खंयच्याच राज्यात ना अवेलेबल ना गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत आनी इवन प्रायव्हेट हॉस्पिटल ते फ्री करून दिना ते एक टेस्टाक 2-3 लाख रुपया लागता. आता कित्याक जाय फाउंडेशन 1 कॉम्प्लिकेटेड केसीस आनी तरेतरेचे केसीस फाउंडेशन 1 गोंया राज्यात आम्ही ऑलरेडी मुंबईचे कंपनीकडे इंटरनॅशनल कंपनी त्याच्याकडे उलयल्ले आहा. हे आम्ही सध्या आम्ही CSRचे अंडर आम्ही चालू करतले जे प्रत्येक टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड जे आहा आनी इवन सिंपल जे आमचे डॉक्टराक दिसता की हे सगळ्या गोष्टी आम्ही मार्गार आम्ही लावंक जाय आनी म्हणजे पेशंटाक हे टेस्टाची गरज आहा तर आम्ही हे टेस्ट आम्ही फाउंडेशन 1 म्हणजे ते अमेरिकेक वयतले टेस्ट आनी आयले उपरांत आमकां कळटले की गुड पाथवेज जे आनी बॅड पाथवेज म्हणून येता ते गुड पाथवेज आनी बॅड पाथवेज जे आयल्यार ऑटोमॅटिकली तुमकां कळटले की बाबा खंयचे टेस्ट आनी खंयचे ट्रिटमेंटाचो प्रोटोकॉल तुमकां इम्युनोसेल थेरपी जाय तुमकां तरेतरेचे नवे प्रोटोकॉल्स जाय खंयचे आमकां टेस्ट जाय आमच्या लोकांचे जीवन आमी वाचूंक शकता आनी योग्य तरेचे रिस्पॉन्सिव्ह आमी ट्रिटमेंट कॅन्सराचे आमी ते पेशंटाक आमी दिवंक शकता. हे फाउंडेशन 1च्या माध्यमांतल्यान हे आमी करू शकता. काही टेस्ट असे आहा की बोन मॅरो काडटा काही टेस्ट असे आहा की गव्हर्मेंट सर्विसान हे एकमेव राज्य आहा एकमेव राज्य परत सांगता जे काही कॅन्सराचे मार्कर बाय डिफॉल्ट आम्ही चेक करतले. आज एकमेव राज्य जे फाउंडेशन 1 टेस्ट आम्ही करतले जे काही बायोप्सी केल्लो तुजो पीस अमेरिकेक धाडून ते परत हाडटले तोपर्यंत आमकां रिपोर्ट आमचे कडेन येतलो आनी तेजे नंतर आमकां गुड पाथवेज आनी बॅड पाथवेज आमी डिफरन्शिएट आमी करतले म्हणजे गुड पाथवेज खंयचे म्हणजे रिस्पॉन्सिव्ह ट्रिटमेंट आमी ते दिवंक शकता ते दिवपाचो आमचो. म्हाज्या आवयक बी तेंच केल्लें. आयज सामान्य जनतेक बी म्हाज्या आवयक हांवें पयशे दिल्ले तेन्ना आनी ती म्हाजी आई म्हणून हांव करतलोच पूण त्याच बरोबर गोंयची जनतेक त्रास न्ही लोकांक परवडना ह्यो गोश्टी आनी जे कितें परवडना म्हाका दिसता की आमचो बजेट वेगळ्या तरेन ट्वीक करून आमकां प्रायोरिटी सेक्टर आमचो हेल्थाचेर वेगळ्या तरेन आमकां लक्ष दिवपाची गरज आहा. एक प्रत्येक आमदार मतदारसंघात 40 आमदार यांचे कडेन चर्चा करून तांकां जे तरेचे टेस्ट ज्या तरेचे तांकां दिसता पयर आमी मये आमी अनावन्स केल्या
की शहरांत आमी वेगळ्या तरेचे अपग्रेडेड RMD जे काही एमर्जन्सी सेंटर आसतले ते आमी करतले. त्याच बरोबर PHCची गरज आहा. आयज एका तालुक्यान केले म्हणून जावचें ना, एक मतदारसंघात प्रायमरी हेल्थ सेंटराची गरज आहा. हे सगळे गोष्टी आमी मार्गार आमी लायल्या. दिवचलच्या भायलीपेट वाठारांत एका बंद घरात चोरी जाली. चोरांनी घरांतली तांब्याची आयदनां मेळून 1 लाखा परस चड किमतीचें सामान फारायलें. सोमारा भायलीपेट वाठारांतल्या नारायण चणेकार हांच्या बंद घरात ही चोरी जाल्या. घराचे जनेल मोडून चोरांनी ही चोरी केली. स्क्रॅप एकठांय करपी बायलांनी ही चोरी केल्या आसूये असो दुबाव आसा. चोरांनी 40 किलो वजनाचो तांब्याचो धोल, मडकी आनी हेर आयदनां फारायलीं अशी म्हायती मेळ्ळ्या. हे चोरये विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. थंयसर आमचो एक शेजारी फाटलो तो पायणीसून घरा कडेन शॉप दुकान बंद करून गेलो. आनी तेणें नोट केलें की 500 बायलां थंयसर बसल्या थंय जाग्यार चोरी जाल्या पळय आमच्या बाजू थंयसर. सो तेणें तांकां अटकली आनी तापयली. ती म्हणपाक परत तेज्या घरा कडेन गेली आनी आपल्याक उदक जाय म्हणपाक लागली. आनी तेज्या सो तेणें हांगा आपलें उदक विकाना चला नासलें म्हणून. सो ती गेली फाटल्यान परत येवन हळू बसली. आनी त्या टायमार कोण ना असो पळोवन दनपारचे सगळे न्हिदलेले आसतात न्हय लोक, शांत आसता. तेजो एडवांटेज घेवन तांच्यांनी एक ढोल, एक आदले बड्डो आनी बारीक बारीक जे तांब्याचे सामान आसलें तें फारायलें. साधारण कॉस्ट कितलो आसतलो? तेजो जवळ कॉस्ट 1 लाख रुपया आसतलो. म्हणजे ढोल कितूच आसता? ढोल साधारण 40 किलो आसलो तो, 30-40 किलो आसतलो. भांडो सुद्दां एक 30-40 किलो. म्हणजे लाखा वयर चोरी जाली. लाखा वयर चोरी जाली. पोलीस कंप्लेंट केल्या न्हू? पोलीस कंप्लेंट केल्या. कारण म्हणजे ती कोण तरी बायलां अशी भोंवता तेंच्यांनी आसूंक शकता. हांव हांगासर एक स्क्रॅप वाली आसा जेच्या कडेन जे 21 कडेन बायलां आसा. की कोणाच स्क्रॅप वाल्या कडेन कलेक्शनान बायलां ना. ती म्हणटाली एक तर करासवाड्याचे गँग आसताले जे लमाणी गँग आसा, किंवा एक दोडामार्गा वयलो एक स्क्रॅप वालो आहा. ती सुद्दां चोरां कट्टल चोरां. 2 तिणें सस्पेक्ट सांगले ती सुद्दां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजे शारांत आयतारा राती एक धक्कादायक घडणूक घडली. ती म्हटल्यार 2 चलयां दुचाकी वयल्यान वयताना दुसऱ्या दुचाकी वयल्या एका अनवळखी मनशान ताका पळोवन एका हातीन गाडी आनी दुसऱ्या हातीन बुरशेपणां करपाक सुरवात केली. ह्या प्रकरणाची दखल घेत पणजे पुलिसांनी अनवळखी मनशा आड FIR नोंद केला आनी तपास चालू आसा. राजधानी पणजेत एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या. आयतारा राती सुमार 10:30 वरांचेर पणजेच्या फामाद डावन दी रोड रेस्टॉरंटाच्या कुशीकच्या रस्त्यार ही घडणूक घडली. ते पिडीत चलयेन हे विशींची म्हायती आपले इंस्टाग्राम स्टोरीचेर घालतना सांगला ते अशें: हांव आनी म्हजे इश्ट 2 व्हिलरीचेर आशिल्लीं. इतल्यान फाटल्यान येत एका दुचाकीवाल्यान आमकां थंडपणान एक्सक्यूज मी म्हणी थट केली. उपरांत पळयत जाल्यार तो मनीस एका हातान गाडी चलयतालो आनी दुसऱ्या हातान बुरशेपणां करतालो. ते भायर ताणें आमकां पळोवन हरकत घेवपा सारकी विधानाय केली. मनस्तापान आमी बेगोबेग थंयच्यान गेलीं. उपरांत सदचे वरी मनात विचार आयले की आमी आरड मारपाक जाय आशिल्ली काय, आमी ताचो प्रतिकार करपाक जाय आशिल्लो काय, ताची कागाळ करपाक जाय आशिल्ली काय. मात सत हें की अशे वेळार भंय आपल्या मनाचेर ताबो घेता. कारण अशा मनशांचो चलये मनशेक भंय दिसप स्वाभावीक आसा. दादल्या मनशाक हें अशें अळशिकावणी कृत्य करपाक खंयच्यान आत्मविश्वास येता? हें अशें कृत्य करून कसलें थ्रील मेळटा? सहजाकी हे सगळ्याक एकूच उपाय, तो म्हळ्यार चलयांक सांगप की घरा रावात, सुरक्षीत रावात. सारखें न्ही? हे प्रकरणात पणजे पुलिसांनी अनवळखी मनशा आड FIR नोंद केला. पुलीस ते मनशाचे सोदात आसात. सध्या आसा ते फूट ब्रिज जो पाटो हांगासर आसा थंयसर आसा. आनी काल राती 10:30 वरांचेर एक इन्सिडंट घडलो. तो म्हटल्यार एके चलयेक एका 30 वर्साच्या चल्या भुरग्यान जो आसा तो हांगासर एक वेगळे तरेचे हावभाव करून दाखोवन ते चलयेक एक वेगळो इशारो जो आसा तो करून दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. पणजे राजधानीन हे जे आसा ते अशा प्रकारचे इन्सिडंट घडपाक लागल्यात आनी हाचेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय. कारण म्हटल्यार फक्त चलीच न्हय तर धाकटी भुरगीं आसतलीं किंवा बाबा बायलां आसतलीं ह्या एरियेन वतात जाल्यार रातची चेडवांची, बायलांची किंवा भुरग्यांची जी आसा ती सुरक्षे खातीर सरकारान कितें तरी करपाक जाय. ना जाल्यार अशें आतां जर आमी म्हायती प्रमाणे सांगपाक गेल्यार जाल्यार हांगासर जे आसा ते
खुबशे दादले जे आसा ते अशेंच रावतात, वेगवेगळ्या तरेचे हावभाव करून चेडवांक दाखयतात अशें सुद्दां आमकां आयकुपाक येता. जाल्यार हाचेर जो आसा तो लक्ष घालपाक जाय, कारण म्हटल्यार वेगवेगळे ट्युरिस्ट सुद्दां ह्या एरियेन यो वच करतात जाल्यार गोंयचें खंय तरी नांव सुद्दां पाड जावपाक शकता. आनी आतां ते चलयेन पुलीस स्टेशनार वचून जी आसा ती सगळी सविस्तर म्हायती दिवपाचो सुद्दां प्रयत्न केला. त्याच प्रमाणे एसपीन आपूण ह्या मॅटरान पर्सनली म्हणजे पळयतलो म्हणून अशें सुद्दां सांगलेलें आसा. जाल्यार हाचेर बेगिनाच बेगीन लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. म्हापशा कुचेली वाठारांत आशिल्ल्या झऱ्याचे दुरुस्ती आनी नूतनीकरण करतले अशें आश्वासन उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिलां. झऱ्याची सुदारणा तशेंच नाल्याच्या नितळसाणीचें काम सुरू करतले अशें ताणें सांगलें. सोमारा मंत्री शिरोडकर आनी म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान कुचेली झऱ्याची पळोवणी केली. आयतरी दीस कुचेली झर आसा पळय न्ही, ब्युटिफूल, खरें म्हणल्यार ती सांबाळपाक जाय. आनी आतां जाणटेले सांगताले की हे झरीच्या उदकान तेंची घरां बांदली न्ही पयलीं, आनी खावपाक पिवपाक सुद्दां उदक हें झरीचें मेळटालें अशें म्हणून. सो दीस टायप ऑफ वॉटर बॉडी वी हॅव टू प्रोटेक्ट अँड प्रिजर्व. सो आमचे WRDचे चीफ इंजिनियर बदामी हांचो आसात, बाकीचे सगळे इंजिनियर आसात. आमी तितले बेगीन इस्टिमेट्स करून हें काम आसा तें हाती घेवपाक पळयतात. लोक थोडे म्हणटाले की गणपती विसर्जनाक मुखार जागो जाय अशें म्हणून. यू सी डेव्हलपमेंटाची 2 पिक्चर हांगासर चोवपाक मेळटात. एक वटच्यान घाण उदक जें आसा पळय न्ही, बिल्डींग जाल्यो, बिल्डिंगाचे सिवेज वॉटर जें आसा न्ही तें येता तेंय दिसता, आनी आमचे नॅचरल उदकाचो फ्लो आसा तोय दिसता हांगसर. सो दॅट वी हॅव टू स्टॉप. सिवेज वॉटर जें आसा पळय न्ही तें आमी स्टॉप करपाक जाय. ते संबंधी कितें उपाय जे करपाक जाय ते आमी म्युनिसिपालिटीक बरयतात. आनी आमचो बाब जोशुआ आसा ताणें बी थोडोसो फुडाकार घेवचो, जेणे करून तें उदक बंद जावपाक जाय. आनी आमचे अशें उदक जें आसा, झर जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळपाक जाय. Inspected 4 points in this area of Mapsa. Normally आमी सदांच लक्ष चड तारी कडेन दिता नाल्यार गिरवाड्या ग्रीन पार्का कडेन दिता, or on the front side of the southern side of Mapsa. Today we've shifted focus to a different side of Mapsa, आनी खंय ना खंय ह्या लोकांक त्रास जातले म्हणून हांव मुद्दाम आयज आमच्या ऑनरेबल मंत्रीक घेवन हांगा आयिल्ले आसा. कुचेली स्प्रिंग वॉज ऑल्सो अ व्हेरी इम्पॉर्टंट point of discussion right from ह्या वाड्यार बामणवाडो कुचेली वॉर्ड नंबर 1 and वॉर्ड नंबर 4 ह्या दोनी भागां मदीं पडटा. सो ह्या लोकांचे जायते क्वेरीज असले विथ रिगार्ड्स टू द स्प्रिंग दॅट इज बीन हियर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कुचेली स्प्रिंग इज वन ऑफ द ओल्डस्ट स्प्रिंग्स इन म्हापसा. दिवचले लाटंबारचे पंचायत वाठारांतल्या लाडफे गांवांतल्या महाराष्ट्राच्या आमड गांवां मेरेन जोडपी बेकायदेशीर डांबरी रस्त्याचें बांदकाम केलां. ह्या रस्त्या विशीं थळाव्यांक तशेंच लाटंबारचे पंचायतीक कसलीच कल्पना ना अशें सरपंच डॉक्टर रामा गांवकरान सांगलें. दिवचले लाटंबारसे पंचायत क्षेत्रातल्या लाडफे गावांतल्यान महाराष्ट्राच्या आमड गांवा मेरेन जोडपी बेकायदेशीर रस्त्याचें बांदकाम केलां. ह्या रस्त्याची रुंदाय सुमार 8 मीटर आसा. 5 किलोमीटर लांबीचो हो रस्तो गोंयच्या लाडफे आनी महाराष्ट्रांतल्यान आमड गांवाक जोडटा. ह्या रस्त्याक उपजिल्लोधिकाऱ्यान स्टे दिवन लेगीत ह्या रस्त्याचें बांदकाम केलां अशें सरपंच डॉक्टर रामा गांवकर सांगता. ह्या रस्त्या विशीं पंचायतीक कांयच कल्पना ना. लाटंबारचे पंचायत क्षेत्रात बेकायदेशीर बांदकाम खोपोवन घेवचें ना, देखून संबंदीत खात्यान खर कारवाय करची अशी मागणी सरपंचान केला. तशेंच ह्या रस्त्याचो मुद्दो ग्रामसभेत मांडिल्लो अशें थळावो नागरीक कृष्णराव राणे हांणी सांगलें. आयज आमी लाटंबारसे आनी महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीर आसा. मेन येवचें कारण म्हटल्यार हांगासर आमचे जे ग्रामस्थ आसा तेंच्यांनी आमच्या कडेन विचारणा केली की इतलो व्हडलो आयज हो एक व्हडलो हायवे जाल्लो आसा लाडफ्या आनी आमाड गांवां ह्या 2 गांवांच्या मदीं. तेजे आमच्या कडेन कितें परमिशन कितें घेतला हे आमच्या ग्रामस्थांनी विचारणा केल्ली. त्या कारणान आमकां हांगासर येवन आनी तशेंच आमचे मिडिया आसा तेंच्यांनी आमच्या निर्देशनाक हाडले की इतलो व्हडलो रोड जायत आसा तुमच्या पंचायती आनी पंचायत एरिया आनी बॉर्डरीर महाराष्ट्रा बॉर्डरीर हेच्या मदीं, तेन्ना तुमच्या कडेन कितें परमिशन कितें तेंच्यांनी घेतल्या काय. फाटीं आमच्या कडेन हेच्यान पयलीं हो विशय येयल्लो तेन्ना आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ऑलरेडी हे मॅटर आसा की जो रोड हांगासर कन्स्ट्रक्ट करता तेजेर ते डेप्युटी कलेक्टरान आसा म्हणून आनी ते ऑलरेडी स्टॉप केल्या म्हणून. पूण आयज इतलो व्हडलो रस्तो कंप्लीट जाल्लो आसा हे आमकां म्हाका आनी पंचायतीक कसलीच तेंच्यांनी परमिशन घेवंक ना.
त्या कारणान आमी आयज हे इन्स्पेक्शन करूंक हांगासर येयल्लेले आसा. पळोवंक गेले जाल्यार आयज हांगासर नजर पडना इतलो हांगासर कंपाऊंड बांदलेलो आसा. तुम्ही पळोवं शकता हांगासून, म्हणजे आमचे नजरेक तो कंपाऊंड खंय सोंपला तो दिसना इतले. आनी फूल जो रोड केल्लो आसा तेजो जर समज आयज हे पंचायतीचो आणि सरकाराचो तेंच्यांनी कितलोसोच जो रेव्हेन्यू आसा तो हांगासर हे जाल्लो आसा. सांगचें म्हटल्यार फाल्यां जेन्ना ही बॉर्डर आसा आमची, ही गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डर आसा, मेन म्हणजे फाल्यां हांगासर वेगवेगळ्या हेची तस्करी जावपाक शकता. सरकारान हेजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा. आणि जर समज हो रस्तो हांगा मेन म्हणजे हांगासर तांकां चॅकपोस्ट घालपाची गरज पडटली. आनी तेज्या पयलीं ही जी कितें इलिगलिटी जाल्लेली आसा तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय. ह्या फावटी इतलो व्हडल्या प्रमाणात हय रस्तो हांगासर जाल्लो आहा तो पळोवन अशें दिसता की नक्की सरकाराक किंवा आनी कोणाक कितें करपाचें आहा. महाराष्ट्रासून बाँड्री जॉईन जाता आणि एकाय प्रकारच्या डिपार्टमेंट जे रेव्हेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट आहे एकट्या काय खबर ना. ना RTO खबर आहा, ना एक्सायज डिपार्टमेंटाक खबर आहा, ना हेका आमच्या पोलीस जे आउटपोस्ट आहा तांकां खबर ना, पोलीस स्टेशनाक खबर ना. अरे नक्की चल्लें कितें? कोणाच्या भलायकी खातीर हो रस्तो केलो आता? काय कोणाक तरी अशा व्यक्तींका हांगासर हाडून बसोवपाचे आहा का जे दिल्लीकार आहात, भायले आहात? इतके मोठे कितकेशे नेचर वे आहात ते बंद केल्ले आहात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. जॉन हेल्मेट कास्ता म्हूण गेले. हेल्मेट न्हू स्टायल.